देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. ओ पळे हांव येतां, तुजी खुशी करूंक देवा हांव येतां. ही आयच्या जाबाब स्तोत्राची जाबाब वळ आमी नियाळाक घेवया. स्तोत्र 40 सर्वेस्पराक आर्गां आनी विनवणी दिता. दावीद राजान हें स्तोत्र बरयलोलें असो जाणारांचो अदमास आसा. ह्या स्तोत्राचे सुरवातेक स्तोत्रकार देवाक आशेवन आशेवन देवाची वाट पळयता आनी दयाळ देव वडो घालून ताच्या उल्याक कान दिता. आपणाक भिरांकूळ खोंडांतलो भायर काडलो, चिखलांतलो आनी शेणांतलो उबारून ताका खोडपार गोट उबो केलो देखून आतां स्तोत्रकार देवाची तुस्त करता. दुलोब आनी कोणवाळो देव ताका उलो मारतोल्या तांय माये मोग दाखयता, तांचें मागणें आयकता अशें स्तोत्रकार आमकां सांगता. आकांतांच्या वेळार केल्लो उलो बोलेपणान भरलोलो देव आयकता आनी असल्या वेळार गरजेवंत मनशाक बुजवण आनी ताच्या तोंडांत नवें गीत घालता अशें हें स्तोत्र आमकां शिकयता. आपले परजे सोवें इतलें बरेंपण दाखयतलो देव आपले परजे कडचें कितें आशेता गाय? ह्या प्रश्नाचो जाबाब होच स्तोत्रकार वो किर्तनकार आमकां सांगता. योद्न आनी बेटोण्यो देवाक नाका जालीं, होम आनी बोलयो देवान मागूंक नाय, पूण आपल्या उतराक आनी उल्याक सर्वेस्परान म्हजें कान आनी म्हजें काळीज मागलें. आपले समूर्तीचो सगळ्या काळजान मोग करचो अशें देवान फरमायलें. हाकाच लागून स्तोत्रकार देवाक जाय तें करूंक आयतो जाता आनी हो पळे हांव येतां, तुजी खुशी करूंक देवा हांव येतां असो जाबाब करता. हेब्रेवांचे चिटींत ह्या 40व्या स्तोत्रांतलीं हींच उतरां जेजूचो जाबाब जातात. आपल्या बापाची खुशी करूंक आयतो जाता देखून देवाचें सगळें दादोसपण ताच्या पुता जेजूचेर आसा. देवाची खुशी आमी करूंक आयतीं जाता तेन्ना आमी आमच्या रोसनाराचें काळीज दादोशी करता. देवाचे कुशेक आमी मान बागयता तेन्ना आमी पवित्रपणाचे वाटेर आमचीं पावलां उबारता. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.